बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. लुकाच्या शुभ वर्तमानान 22 ओळ 12 अशें आमकां मेळटा. मागीर अशें जालें, मागणें करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. मोगाल भयणी भावांनो, आयज हो नवो दीस उदेताना आमी ह्या वेळार पावलार पावल मारून लांब मोटवी वाट चलून आमच्या मोगाळ जेजूचें दर्शन घेवंक हांगासर हाजीर आसा, कित्याक आमी ताचो मोग करता. ताचे आनी आमचे मदें गोड संबंद आसा म्हूण आमी गोवायकी दिता. तो ताच्या सांगाता खुशालकायेन मागण्यांत थोडो वेळ सारूंक सगल्यांक तुमकां कुरपेन भरलेलो दीस आवडेता आनी मोगाचो येवकार दिता. आयज आमच्या मागण्याचो विशय जावन आसा, म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो. म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो. जुवांवाचें शुभ वर्तमान 14 ओळ 23. सिमांव पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतोल्या आमी? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. स्वर्गादोनी तो पवित्र आमचो देव, ओप्रेमीत ताचो मोग. जिणेचो तो खरो सुर्या, आमा सगल्यांचो तो धीर आलाशिरो. आमचो ओदीक आनी ओदीक मोग करतलो मोगाळ जेजू ह्या वेळार आमचे मदें उंड्या रुपान हाजीर आसा. तर सगले खालतिकायेन आमचें किरकोळपण वळखून आनी ताचें देवपण मानून घेवन आमी ह्या वेळार आमची मान बागावून ताका नमस्कार करुया. सगलीं बसुया आनी ह्या वेळार आमी गीत गायतले. A31 सर्वेस्परा एकल्याच देवा फोग दुर्पद आनी एकूच आवेसवर आमी गायतले. A31. सर्वेस्परा एकल्याच देवा Sasna no mantuka Sovespora eklias deva Sasna no mantuka Tumbo varto Tumbo da beda Tushi Soglia pagata Tumbo varto Tumbo da beda Tuci moima Soglia pagata Sorvespora eklias deva Sasna no mantuka
Solves spora ecleas Deva. Sasna nomantuka. मोगाच्या न्हू लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 23 ओळ 34 अशें मेळटा. जेजून म्हणलें, बापा तांकां बोगोस, आपूण कितें कोतात तें ती नकळत. होच तो खरो मोग जेजूचो आमच्या सवय. आमचो जेजू आमकां पिडेंतली बरी करतलो जेजू. आमी पातकांत पडटाव तेन्ना आमच्या पातकांचें खत धुवून काडून आमकां नितळ करतलो जेजू. आमचे सवय आपली काकलूद दाखयतलो जेजू. तर ह्या वेळार थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमी आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करून जंय आमी चुकल्यान थंय आमी जेजूचें बोगसणें मागुया. ह्या वेळार गीत आमी गायतले. D16 जेजू म्हज्या पयलो, दुसरो आनी चवथो श्लोक आमी गायतले. D16 पयलो, दुसरो आनी चवथो. Jesu mocha kirkol mosotmo Monchak saliar tachi vitutitli Torituchi kalismo valtoli Makatosos Solunavotsunaka Torituchi kalismo valtoli Makatosos Solunavotsunaka Tanbuk laglia Mocha otmiang Jesu Moche cantus Sorga velia unia Ye Jesu ye Tu kashun rauta Tu che shiwai Koslots maka jiuna Ye Jesu ye Tu kashun rauta Tu che shivai Koslots maka jiuna Tu so hatlav Ekins good king Jesu Korfut lolio Kudi salio nirmol Patka chekor Maka futla saiba Maka hatlay Nirmol korundovur Patka chekor Maka futla saiba Maka hatlay Nirmol korundovur
सांत मादर ट्रिजा अशें म्हणटाली, जर तर तुका समाजान बदलो फाडूंक जाय तर घरा वच आनी तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचो मोग कर. मोग जावन आसा उत्तम. मोगा विरेत ह्या संवसारांत कांयच ना. आयचो आमचो विशय आमच्या मनांत हाडून म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो. हेंच आमच्या मनांत दवरून देवाच्या कांय उतरांचेर आमी नियाळ करून देवाक आर्गां आनी दिनवास दिवया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब फक्त दुर्पद जातलें. 8:30 उल्हासांनी सर्वेस्पराक वाखाणात, सगल्या मनशांनो देवाक गायन करात. 8:30 जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आवेसवर 3 ओळ 16. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. ताणें आमकां देवाचो मोग कितें तो आपल्या मोगा वरवीं दाखयलो. तर दिसा दिसपट्टी आमी आमच्या जिवितांत आमच्या घरच्या इश्टां मित्रां आनी साबार ल्हान व्हडान देण्या वरवीं हो देवाचो आनी पेल्याचो मोग अनुभवला आनी दुसऱ्यांकूय आमी तो जोण एकल्यान वांटला. ह्या पासत ह्या वेळार आमी गायता. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाखाणात, सगल्या मनशांनो देवाक गायन करात. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाखाणात, सगल्या मनशांनो देवाक गायन करात. मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसवर 7 ओळ 7. मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. जायते पावटी आमकां जाय तें आमी देवा लागीं मागलां आनी देवान तें आमकां दिवून खुशाल केल्यांत. ह्या पासत आमी गायता. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाखाणात, सगल्या मनशांनो देवाक गायन करात. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाखाणात, सगल्या मनशांनो देवाक गायन करात. मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसवर 9 ओळ 9. आनी थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसलेल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान येय. आमकां जेजू दोन दिसा आपल्या फाटल्यान आपयता आनी भावार्थान ताच्या सांगाताक आमी चलता. ह्या देण्या खातीर आनी सगल्या ताच्या बरेपणा खातीर आमी ह्या वेळार गायतले. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाखाणात, सगल्या मनशांनो देवाक गायन करात. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाखाणात, सगल्या मनशांनो देवाक गायन करात. मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसवर 14 ओळ 26 ते 27. आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन
भूत म्हूण सजमून ते भियेले आनी भिरांतेन तांणी बोब मारली. जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर दवरात, हांव तो, भियेनाकात. आमचेरूय जायते पावटी भिरांत आकांत येता तेन्ना जेजू आमच्या सांगाता आसता. तो आमकांय जोण एकल्याक सांगता, धीर दवर, भियेनाका, हांव तो. ह्या पासत आमी गायता. उल्लासानी सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशांनो देवाक गायन करात. उल्लासानी सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशांनो देवाक गायन करात. मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसवर 19:14. जेजून सांगलें, भुरग्यांक म्हजे चोरशीं येवंक दियात आनी तांकां आडायनाकात, कित्याक सर्गीचें राज असल्यांचेंच. जेजून आमकां भुरगीं दिल्यांत. ह्या भुरग्यांक 2 दिसाक जेजूशी हाडून सर्गीचें राज आमी अनुभवूंक पावल्यान. ह्या पासत आमी गायता. उल्लासानी सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशांनो देवाक गायन करात. उल्लासानी सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशांनो देवाक गायन करात. मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसवर 8:8. पोर्तीपाळून सोदपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. 2 दिसा पवित्र मिसाच्या बलिदानांत जेजूक आमच्या काळजांत स्विकारच्या आदीं हीं उतरां आमी उच्चारतात. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तो जेजून आमकां राखल्यांत आनी बरे भलायकेन दवरल्यांत. ह्या पासत आमी गायता. उल्लासानी सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशांनो देवाक गायन करात. उल्लासानी सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशांनो देवाक गायन करात. Life is peaceful when you rest on the promises of God's word. आमचें जिवीत शांतीचें जाता जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर पातयेता. आमी सदांच देवाच्या उतराचेर पातयेवंक आनी त्या प्रमाणें जिवंक. आर्गां तुका सोम्या, आर्गां तुका सोम्या, दिनवास तुका सोम्या, दिनवास तुका सोम्या. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाचें उतर सोत आनी मोग. देवाचें उतर मोळबा इतलें उंच, दोर्या इतलें खोल, खोडपा इतलें घोट, उदका इतलें मोव.
तर हेंच देवाचें उतर आतां आयकूंक आमचें मन आनी काळीज आमी तयार करुया. सगळीं उबी रावया. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. आवेसवर 14 ओळ 21 ते 23. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तीच म्हजो मोग करतात. आनी म्हजो मोग करतात तांचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी हांव तांचो मोग करतलो आनी तांकां म्हजी वळख दितलो. जुदासान ताका म्हणलें, सोम्या, तूं संवसाराक तुजी वळख दिवचो नाय, पूण आमकां दितलोय. हें अशें कितें? जेजून ताका पोतिपाळ केलो. म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटलीं आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी तांचे थंय येतल्यांव आनी तांचे सवें तिकाण करतल्यांव. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. सांत मादर ट्रिजा आपल्या उतरांतल्यान अशें सांगता, पयस आशिल्ल्यांचो मोग करूंक सोंपो, पूण तुज्या कुटुंबांतल्या मनशांचो मोग करूंक अवघड. तुज्या कुटुंबांत मोग सुरू कर. पयलो मोग करात देवाचो आनी होच मोग आमकां आदार जातलो एकामेकांताय कुटुंबान तो मोग वांटूंक. देव म्हणल्यार मोग. तर मोग जावंक जाय बुन्याद कुटुंबाची. म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो. हाचेर नियाळ फुडें व्हरूंक एक घडणी तुमच्या मुखार दवरता. लग्न जावन 10 ते 15 वर्सां एकठांय जियेल्ल्यांक एक शिबीर आसलें. थंय उलोवप करतल्यान म्हणलें, म्हाका जाय तुमच्या मदलो एकलो हांगा वयर स्टेजीचेर ओमाचेर आयलोलो. एक वस्तोरी फुडें सरली. ताणें तिका विचारलें, तूं तुजे फामिलीचो मोग करताय? दुबावा विणें असो तिणें जबाब दिलो. तूं तुज्या हेर घरच्यांचो मोग करताय? जालेंच अशें तिणें म्हणलें. तूं तुज्या सोयऱ्यांचो, इश्टांचो आनी हेर जायत्यांचो मोग करताय आसतलें न्हय? अशें ताणें फुडें विचारलें. म्हज्या काळजांत सगल्यांक सुवात आसा, सगल्यांचो मोग आसा असो तिणें जबाब दिलो. तशें जाल्यार ताणें म्हणलें, आतां म्हाका जाय तुवें हे सगल्या भितर अदीक मोग करताय त्या 10 जाणांचीं नांवां ह्या बोर्डाचेर बरयलोलीं. तिणें सुरू केलें. घोवाचें नांव, पुताचें आनी धुवेचें नांव, आवयचें, बापायचें, सासूमांयचें, सासूपायचें, भयणीचें आनी दोगां इश्टांचीं नांवां बरयलीं. आतां तुवें ह्या 10 नांवां मदलीं 5 नांवां पुसलेलीं म्हाका जाय. चड मोगाचीं 3 नांवां दवर.
तिणें चिंतून चिंतून दोगां इश्टांची, भयणीचें, सासूमाय आनी सासूपायचीं नांवां पुसलीं. आतां तुवें आनीक दोगांचीं नांवां पुसूंक जाय. हें म्हाका खूब अवघड तिणें म्हणलें. जायत्या वेळा उपरांत तिणें आपल्या आवयचें आनी बापायचें नांव पुसलें. आतां तुका निमाणें पावट सांगता, एकूच नांव बोर्डाचेर दवर आनी उरलेलीं 2 नांवां पुसून काड. तिचेर आकांत आयलो. तेगाय उरल्यान तीं काळजाक लागीं आसलोलीं, दोशी करूंक जायना तसलीं. दोळ्यांत दुकां आयलीं. तिणें दुकां गळोवन आपल्या दोगांय भुरग्यांचीं नांवां पुसून काडलीं आनी आतां फकत घोवाचें नांव बोर्डाचेर उरलें. एकल्याकूच विचून काडचो पडलो तेन्ना तिणें तिच्या घोवाक विचून काडलो. कित्याक सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन सगल्यांत तो तिचो सांगाती आसलो. आमी आमच्या जिवितांत जायत्याचो मोग करता, पूण मोग करतल्या मोदें विचून काडचें पडटा तेन्ना आमकां सोंपें जायना. चिंतून नियाळून आमी आमचें पावल मारचें पडटा. हे वस्तोरेन तें केलें. असलोच प्रोश्न आमकां दिलो जाल्यार आमी कितें करतले आसलीं काय? असलीच परिक्षा सांत पेद्रूची जाता. जेजू एकूच प्रश्न ताका 3 पावटी विचारता. सिमांव, जुवावाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? होय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. ताचो जबाब आयकून जेजू ताका आपल्यो शिळ्यो राखपाची व्हड जबाबदारी दिता. तर ह्या वेळार आयचो आमचो विशय आमच्या मनांत आनीक एक पावट आमी हाडुया. म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलोय. जुवावाचें शुभ वर्तमान, आवेसवर 14:23. आयज जेजू म्हाका आनी तुका हेंच सांगता. आमी जर ताचो मोग करता जाल्यार ताचें उतर सांबाळूंक आपयता. आसांव काय आमी तयार? जेजूच्या मोगांत रावून ताचें उतर आमच्या जिवितांत सांबाळूंक वावरुया. कुटुंबाच्यो गरजो सोबार आनी ह्यो गरजो फक्त देवाच्यान छाती पावोवंक जातात. त्याच देवाक आमची कांय मागणी आमी ह्या वेळार उबारुया आनी आमच्या जोण एकल्याचो जबाब जातलो. तुजें उतर आमच्या जिवितांत आमी सांबाळूंक आमकां शिकोय जेजू. सगळीं म्हणुया. तुजें उतर आमच्या जिवितांत आमी सांबाळूंक आमकां शिकोय जेजू. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपलें आपोवणें मनांत धरून आपल्या पोरचेक देवाच्या उतरा प्रमाणें चलोवंक तांकां आदार मागुया. जबाब: तुजें उतर आमच्या जिवितांत आमी सांबाळूंक आमकां शिकोय जेजू. आमच्या देशाच्या आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्मा मदें वेगळोचार करिनासतना दर एका नागरिकाक सोंपेपण दिवंक तांकां कृपा आनी आदार मागुया.
जबाब तुझे उतर आमच्या जिवितांत आमी सांबाळूंक आमकां शिकोय जेजू. आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांच्या काळजांनी देवाचो आनी पेल्याचो आनी देवाच्या उतराचो मोग घालूंक आनी तांकां देवाक मानवता ते भाशेन वाडोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जबाब तुझे उतर आमच्या जिवितांत आमी सांबाळूंक आमकां शिकोय जेजू. आमच्या देशा खातीर आनी आमच्या जोण पासत आमी ह्या वेळार ज्यो वेंचणुको लागीं पावल्यान तांकां चिंतून आमी मतदान करूंक आमकां देवाचो आदार आमी मागुया. जबाब तुझे उतर आमच्या जिवितांत आमी सांबाळूंक आमकां शिकोय जेजू. आमच्यो ज्यो खासगी गरजो आसात त्यो आमी ह्या वेळार जेजूच्या हातान घालुया. आनी सगलीं बरोबर जेजून शिकयलेलें मागणें आमी करुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.